आता आम्ही मडगावच्या फिश मार्केटान आसा, म्हळ्यार SGPD ग्राउंड SGPDच्या मार्केटान अशी परिस्थिती आसा. हांगा पळोवपाक गेल्यार आता हे सगळे पळय आमी हांगा सरावंडींग आहा पळयल्यार इतले पळय सगळे प्लास्टीक जी बॉक्सां सगळे हांगा मारिल्ली आहा. दुसरी म्हणल्यार आख्खी गार्बेज अशी आहा की प्लास्टीक सगळे आख्खे लोकांच्या शेतान घातले आहा. लोकांक अशे त्रास जावपाक शकता. खुबशे हिंगा लोक शेतां रोयताले, आतां लोकांनी शेतां बंद केली कित्याक ही गार्बेज सगळी शेतान वता म्हणून. दुसरें म्हणल्यार हांगा जे पळय सगळी नुस्तें कापता, नुस्त्याची कल्लां जावं नुस्त्याची बोडकां सगळे कावळे खावन हांगा सगळे वळशीक करता. हाजेर कोण लक्ष घालतलो? हे SGPD करता कितें? हेंचेर बेगीचेर लक्ष घालपा जाय. तेच परी आमची म्युन्सिपाल्टीन हेजेर लक्ष घालपा जाय, कित्याक सगळे कलेक्शन करता आमची म्युन्सिपाल्टी. हाजेर लक्ष घालपा जाय, कित्याक हे लोकांचे हेल्थ प्रॉब्लेम जाता. जितले कडेन आतां गेलो जाल्यार SGPD मार्केटान आयलो पयले लोक हाका लागून येना, कित्याक आख्खे गटरांत सगळे किडी पडले आहा. हाजेर निवळसाण ना, हे कितें चल्लां? हेजेर कोण लक्ष घालतलो? हे SGPD जी कमिटी आहा, SGPD जे चेअरमॅन हेजेर लक्ष घालपा जाय, पळोवपा जाय हांगा लोक कित्याक येना ते. हांगा हे मार्केटान कोण येवपाक सोदना, कित्याक आख्खे मडगांव फातोर्डाचे आनी अख्खे सालसेटीचे लोक इतलो आमचो कितें म्हणटा तो इतलो बरो मार्केट केल्लो. हे मार्केटार लोक येवपाक विटल्या, कित्याक ही इतली घाण की पळोवपाक गेल्यार सगळी प्लास्टीक हांगा प्लास्टीक जे पडलां पळय हे प्लास्टिकाचे कोण घेता लक्ष घालता. हांगा तशी मागीर हांगा ती प्लास्टीक पासून गोरवां आहा पळय ती गोरवां प्लास्टीक खाता आनी मागीर म्हणटा अशें दुयेंस जाता, आमगे दूध मेळपाक प्रॉब्लेम जाता. हाजेर लक्ष घालपा जाय. कित्याक आमची म्युन्सिपाल्टी आहा तेन्ना हांव चेअरमॅन, म्हळ्यार म्हजो रायट आसा की म्हाका हें चॅक करपाचो आनी लोकांक बरी सुविधा दिवपाची. हाजेर लक्ष ताबडतोब घालचे SGPDचे आमचे चेअरमॅनान आनी ते कमिटी आनी दुसरे आमचे म्युन्सिपाल्टी आमच्या अध्यक्षांनी चेअरपर्सनान त्यांनी लक्ष घालपा जाय. बेगीन घालून लोकांक सुविधा बरी दिवपाक जाय. आनी जे लोक आमचे मार्केटीन सालसिटीचे वा आमचे फामाद आनी असो वास मारतात लोक मार्केटी नुस्तें घेवपाक येता आसतना लोक नाका दवरून येतात. अक्षरशः खूब वायट अशें जावपाक जायना. आमी दाखोवपा जाय आमचे मडगांव फातोर्डा इतली क्लीन अशें म्हण दाखोवपा जाय. हाजेर आमची चेअरपर्सनान हाजेर लक्ष घालपा जाय आनी ताबडतोब क्लीन करून उडोवपा जाय आनी तेंचेर कारवाई करपाक जाय. जे कोण अशी करता तेंचेर इमिजिएटली तेंचेर नोटीस काडून तांकां फायन मारपाक जाय.